guys, good morning and welcome back to my channel. So friends, आज न्हू 29th of November, ओके. आणि आता मॉर्निंग जाल्या 8:15 आणि सनरायज जाला ते सायडीन तुमकां नका दिसता जाल्यार वत येयलायज बरें सामकें आनी बरी थोडांय रातची दव पडटालो दिसता बरो ते सायडीन पळय दिसता वायट वायट सो थोडांय आहा बरी सामकी. आता 8:30 8:15 जाल्यार मॉर्निंग, ओके. आनी आयज हांव मातशें बेगीन उठलां, अशी बी उठ्ठा बेगीन, बट आयज उठलां बिकॉज आयज सॅटर्डे, आयज बाबाक हॉलिडे स्कॉलाक. सॅटर्डे संडेची हॉलिडे आसता ताका, बट बेगीन उठलां बिकॉज आमगेर घरा कडेन आयच्यान स्टार्ट पेंटींग, ओके. सो ताका लागून आख्खें शिफ्टींग केलां. फर्स्ट फ्लोरा वयलें सामान सगळें शिफ्ट केलां सेकेंड फ्लोराचेर. सो सगळें आख्खें मॅसी आहा घर, सगळें शिफ्टींग चालू आहलें काल. तेन्ना नेकें शूट बी कांय करूंक ना, ओके. रूम आख्खो खाली केला, दाखयता तुमकां. हिंगास तें कितें आतां पावसान वंट भिजता आनी मागीर ताची ती लामी आनी सगळें प्लास्टरींग हे वंटीचे ह्या वॉलाचेर पडलेले म्हणजे भायर सोदताले. सो मागीर हांवें टेम्पररी लायक जस्ट फॉर 2 months ते मागीर हांवें ती स्टिकींग पेपर येता न्हू वॉल स्टीक पेपर ते लायल्ले. सो त्याक पेंटींग करपाची आहली, बट बाबा बी काडून तोंडान बी घाली ती म्हणून जस्ट फॉर द सेफ्टी हांवें ते लायल्ले, ओके. सो ते काल आख्खे काडले आमी पील ऑफ करून वंटीच्यान आख्खी लामी येयल्या, पेंट सगळें येयलें ऑलरेडी. ते अशी बी ते येवपाचे ते लायन आहल्या पासून. सो ते एकूच वॉलाक आमी आतां घालतली टायल्स, ओके. सो ते हांवें चिपींग करपाक येता ते सगळें काडपाचें बी ते सगळें चालू. सो पळय ही ती म्हणून फाटल्यान पळय जाल्या ही अह्यो जाल्या, ओके. पावसान ते जातात न्हू ते, सो ताका लागून, ओके. सो हिंगासरलो वयलो रूम म्हणजे वयलो आमचो रूम, मागीर पॅसेजीन थिंगासर वॉल आहा पळय ती म्हणजे आख्खो फर्स्ट फ्लोर आख्खो. मागीर हॉलानूय ती वणट एकूच जाता वणट ती. सो ती काय हॉलांतले वणटीक आमी थिंगाय टायल्स घालतली, ओके. सो ते हॉलांतले आनी फर्स्ट फ्लोरान आख्खे ते चिपींग करून ते काडटले आनी मागीर तेचेर ते सगळें तेंचें कितें आहा तें करून प्रोसिजर वॉटरप्रुफींग हें तें करून कॅमिकल्स बी तें घालून मागीर सोगले ते टायल्स बसयतले खंय. सो ते 9 o'clock ते येवपाचे, ओके. सो ताच्या पयलीं हांवें म्हटल्यार तुमचें शूट करतलें आनी सांगतलें तुमकां आनी तुमचें शेअर करतलें, सो दॅट एक मॅमरी कशी उरली न्हू शूट केली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाचेर. सो ताका लागून सो वन्स ते येयल्या उपरांत मागीर काम स्टार्ट जाल्यार मातशें थोडे क्लिप काडटा आनी तुमचेशी शेअर करतलें. येस भितर दाखयता तुमकां रुमाची हालत कितें जाल्ली आहा पळय ती. सो ओवरऑल वॉल आख्खी लांब ताजी पडोन पेंट बी पडोन ते आख्खी हें जाल्या. आनी AC आमी पेपरान हें केल्ली आहा बिकॉज आयज ते चिपींग करतले न्हू, सगळे काडटले ते. सो मागीर ते ACन डस्ट बसतलो, सो ताका लागून ते आमी ऑलरेडी ते येवचे पयलीं पेपर टेपींग करून दवरला पेपर. आनी हो विंडो आहा पळय तोय विंडो आमी बंद करपाचे, पळय एक तो म्हाका यूज जायना. सो थंय ओपन केल्यार थिंगा व्यू दिसता एक्चुली भायल्यान, बट म्हाका नाका तो. सो तोय बी बंद जातलो आनी हिंगासर आख्खे टायल्स बसयतले. ही आख्खी वणटीर हांव टायल्स बसयतलें. हे सायडीन पेंट, हे सायडीन सेम पेंट आसतलो आनी हे सायडीनी थोडें चिपींग करून पळोवंक जाय, ताका सांगूंक जाय म्हाका. हिंगासर पळय पेंट पडला बीन, सो हिंगासरूय करतलें चिपींग प्लस प्लास्टरींग करून बी सगळें. बट एका पेंट मारतलें, एका टायल्स बी कांय ना, पेंट मारपाचो. आमचे हाली केल्यात सो हांकां बी पेंट करूंक जाय. सो आतां न्हू वन्स हे चिपींगाचें बी काम जालें न्हू तेंचें फोडपाचें, ती वणट फोडटले न्हू ते. सो वणट फोडून प्लास्टरींग करून जाल्या उपरांत मागीर ते स्टार्ट.
हे जाल्यार असो भायलो व्यू दिसतालो बट स्टील म्हाका नाका तें. सो तांकां घोडो बी हाडून दवरला आमी रेडी करून दवरला कालूच. सो दॅट ते येयल्या उपरांत वन्स तांकां तेंचें स्टार्ट करून काम. सो हे दिसांनी आमकां काम खूब आसा सामकें करपाचें आनी डस्ट बी आतां खूब जातलोय बी. सो सद्याक आतां आमी न्हिदतात ग्रावंड फ्लोराचेर सकयल आनी सेकेंड फ्लोरार सगळें सामान दवरलेलें आसा. फर्स्ट फ्लोराक खाली गेल्लो आहा. सो पळोवया केन्ना जाता पळय तें काम हें सगळें. ओके सो चलो आतां हांव फ्रेशन अप जाला. सो आतां हांव आउटफीट चेंज करता म्हजो, ब्रेकफास्ट करता, बाबाक बी उठयता. बाबा न्हिदलेलो आहा, बाबाकूय उठयता. ते येतले 9 o'clock न्हू आनी म्हाका रोप दिवपाचो आहा. सो तें मिशीन लायता हांव ते येवचे पयलीं आनी मागीर पळयता मागीर कितें शूट करूंक मेळटा. आतां मागीर शूट करता तुमची शेअर करता दाखयता तुमकां. ओके सो चलो मागीर मेळुया. वयता आतां हांव भितर. सो फ्रेंड्स तेंच्यांनी पळय हांगासर फोडले ते आनी हे जनेल आहले पळय ते आख्खे बंद केले प्लास्टरींग बी करून. ओके सगळें मॅस जाल्लें आहा पळय आख्खें. ही वॉल उरल्या करपाची 3 मिनटां मागीर करतले न्ही ते. सद्याक हें केलां आनी हांवें घातला मास्क बिकॉज ऑफ डस्ट खूब जाला सामको. भायल्यांनी दाखयता तुमकां हांव फोडला बीन पळय ते. ओके हें जालें हें आतां मागीर आख्खें प्लास्टरींग करतलें. ते मागीर टायल्सिंगाचें घालतलें. टायल्स घालतलें दिसता ते आयज.